अजय मामलेकार दुर्गामाठ म्हणटा. सकाळी फुडें आमचो एक फ्रेंड हांगा एक्सिडेंट जालो म्हणून येयलो पळोवपाक. पळयत जाल्यार हांगसर काम चालू आसा हेजे आमच्या रोडाचे रस्त्याच्या सायडीक हें करता कंपाउंड वॉल बांदता. तेन्ना पळयत जाल्यार ती वाट पळयत जाल्यार हो म्हाका दिसता ड्रायव्हर कोण आशिल्लो तो खबर ना. ड्रायव्हर थोडे म्हणटा हांगसरले तो कोण ड्रायव्हरूच कोण पिवन चलयतालो आनी तेका बाबड्याक खंय पायलट तो हांगसर वर्सां कितलीं वर्सां जालीं भाडें मारता. तेन्ना ताका पळयना आनी पळोवना हेका 1 2 5 6 10 मिटर ओडून येयला. म्हणजे कितें कशें गाडी चलयता आनी कितें कॉन्ट्रॅक्टरा वयतले हांगासर कितें कामगार करता म्हणटा ते हांगा पडूच ना म्हणटा. सुपरवायझर ना काय ना कसलें काम करता सुपरवायझर नासतना हांगा इतली व्हडली. हां आतां तेका जबाबदार कोण? त्यांनी पोना गेला गाडी सकट तेका ओडून येला सामको 10 मिनटां 10-15 मिनटां तेका ओडून येला. म्हणजे तेका आवाजूय येना तुमकां कशी गाडी चलयता तेजी तकली कंप्लीट तेजी तकली फ्लॅट जाल्ली आसा. नाव कितें नाव कितें? नाव प्रकाश चोडणकर. रावपी सद्या कवळे.